पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनचो प्रेसिडेंट हांव। आयज आमी आसा हांगा पेडणे पुलीस स्टेशनार। ही सकाळी एक गाडी डिटेन जालेली ट्रॅश स्टोन कॅरी करताना वयताली, इलिगल पास ना कांय ना। ज्या टायमार गाडी आमकां कळ्ळी ही इलिगल व्हरता तेन्ना तेणी एक ट्रांजिट पास बीन काडला, ताका व्हॅलीड म्हाका दिसना आसा तशें। सो आमी ती गाडी हाडून पुलीस स्टेशनार हांगा दिल्ली आसा। लास्ट टायम ही गाडी दिवपाचें एकूच रिजन, ही गाडी ज्या मनशाच्या नांवार रजिस्टर आसा तो अनिल राठोड म्हणून, अनिल राठोड, आनी तेजे प्रॉपर हांगासर कांय ना म्हाका दिसता ते खंयच्या रेंट एग्रीमेंटाचेर ही गाडी रजिस्टर आसा। कालच आमी माननीय CM सराच्या फुड्यान बसून हे गोष्टी आमी उलयल्ले। आमच्या बरोबर जीत आरोलकर सुद्दां मांद्रेचे आमदार आसले, तशेंच आमचे मिनिस्टर रोहन खंवटे सुद्दां आमच्या बरोबर आसले। तेन्ना आमी काल हो विशय जाला, इवन मिडियाचेर जो विशय येयला की मायग्रंट हे येवन आयज आमचो लोकल गोंयकाराचो धंदो पिड्यार करता आनी स्वता हांगा हे करता। आयज गोंयकारांक तेजो त्रास जाता, हे कालच विशय आमी घेवन येयल्या आनी आयज नेक्स्ट डे ही गाडी मेळ्ळी। लास्ट टायम सुद्दां आमी अशीच ही गाडी हांगा हाडून पुलीस स्टेशनार दिल्लेली आनी त्या टायमार तेणी हे केल्ले की बाबा आपण ही गाडी बंद करता, आपण ही गाडी विकता, आमी तुमच्या हातून हे येना आनी अशें तेणी सांगून आपण आपली एकदां गाडी हांच्यान रिलीज कर, आपण गाडी विकता ही अशें तेणी सांगलेलें तो अनिल राठोड म्हणजे। आयज तो परतूनय ती गाडी मुद्दामून रोडार हाडून गाडी ट्रान्सपोर्टेशन करता। म्हणजे आयज खंय तरी गोंयकारांक हे गोंयकाराच्या बिजनसाचेर हे लोक भायल्यान आवटसायडर येवन अतिरेक करता अशें आमकां दिसता। सो आमी ती गाडी आयजूय पुलीस स्टेशनार दवरलेली आसा। हेचेर कडकान कडक कारवाई जावपाक जाय, ही गाडी मायन्साक वचपाक जाय अशें ह्या सगळ्या आमच्या सगळ्या ट्रक ओनर असोसिएशनच्या तर्फे आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, PI पुलीस स्टेशन तेंच्या कडेन मागणी आसा। कारण ह्याक लागून आयज गोंयकारांचो धंदो खंय तरी इबाड जाल्लो आसा, गोंयकारांक धंदो मेळना आसा। कित्याक हे विशय आमी कंटिन्युअस आता म्हाका 2-3 दीस जाले आमची मिटिंगूय जाली ह्या विशयाचेर। आयज आमी एकूच सांगूंक सोदता, जे रेंट एग्रीमेंटाचेर गाडयो जे आसात ऑलरेडी जाल्ले आसात, केल्ले आसा रजिस्टर पेडण्यान जावं म्हापशान जावं पणजेन, हेंची परमिटां कॅन्सल जावपाक जाय। हेंचो इफेक्ट फक्त गोंयकारांक जाता आनी कोणाक जायना। आनी दुसरी गोष्ट, ह्या लोकांनी आयज असोसिएशन केला ते कोणाक प्रोटेक्ट करूंक केला हो सुद्धा क्वेश्चन आमी काल आमी सरा फुड्यान उलयल्लेले आसा। आता तुम्ही गाडी अटॅच केल्या उपरांत पेडणे PI कडे दिली, सो PI कितें सांगला? PI आमी कंप्लेंट सुद्दां आमी दिल्लेली आसा थंयसर। सो PI आपूण पळयता कितें आसा ते इन्क्वायरी करता आनी तशी आपूण तो फुडें व्हरता म्हणून आमकां सांगला, एश्युरन्स तेंच्यांनी दिल्लो आसा। दुसरी आनी एक तुमकां सांगपाचें म्हणजे महाराष्ट्र आमी जितक्यो आयज पेडण्या गोवा रजिस्टर गाडयो ज्यो महाराष्ट्रान जावं कर्नाटकाचे भायले लोकांनी येवन घेतल्यात, म्हाका दिसता सगळ्या गाडयांचे RTO इन्स्पेक्शन जावन हेंका व्हॅलीड डॉक्युमेंट आसा की ना हे सुद्दां आयज पळोवपाची गरज आसा। 5-5 वर्सां हे गाडयो गोवा रजिस्टर आसा, पण तेची 5-5 वर्सां जाली तेंचे हे ना, ते फिटनेस ना, ते टॅक्स भरिना। मागीर आमचो गोवा गव्हर्मेंट हे गाडये आपल्या नांवार म्हणजे गोवा रजिस्टर कित्याक करून घेता तेंचे लोकांचे, हो एक प्रश्न उद्भव जाता। सो हाचेर सरकारान हे करून आमकां न्याय दिवचो इतलेच आमची मागणी आसा।